गोंयांतल्यो मीन खणी बंद जाल्या उपरांत जायत्यो गोंयकारांच्यो बार्जी दर्या देगेर कळमेतात. मीन बंद जाल्ल्यान गोंयांतल्या बार्ज धंद्याचेर संकट आयलां. तातूंत कोवीड दुयेंताचो भंय आसा. इतलें आसूनय मुरगांव बंदराचेर महाराष्ट्रांतल्यान 2 बार्जी हाडल्यात. देखून गोंयांतले बार्ज धनी अजाप उक्तायतात. तशेंच महाराष्ट्रांतल्यान हाडिल्ले बार्जी नेम मोडून हाडिल्ल्याचो दुबाव उक्तायतात. गोंयकारांच्यो बार्जी पडून आसात. तशेंच गोंयचेर कोवीड दुयेंताची महामारी आसतनाय गोंय सरकाराच्या बंदर कप्तान खात्यान महाराष्ट्रांतल्यो बार्जी गोंयांत हाडपा खातीर परवानो दिलो कसो अशे साबार प्रश्नय करतात. ती 2 बार्जी आसा पळय आयल्या, दे आर महाराष्ट्रा रजिस्टर्ड. ओके, ना तांकां रूल कितें आसा की वेन द बार्जीज आर ब्रॉट हियर दे हॅव टू टेक देर सर्टिफिकेट्स एंडॉर्स्ड बाय कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स. हे एक आसा मेन. दुसरें ताका लोड लायन असायनमेंट करून घेवपाक जाय, कित्याक थंय तुजो ड्राफ्ट महाराष्ट्रान कितें आसा गोंयान कितलो आसा खबर ना. सो हांगा तो लोड लायन असायनमेंट करचो पडटा. ती तांणी परमिशन म्हाका दिसना घेतल्या म्हणून. तिसरी म्हणल्यार ते कोण ऑपरेट करता पळय ते सदां लोकल आसपा जाय, कित्याक हांगा जे बँड बीन आसता पळय हांगा चॅनल काय मार्क केल्लो ना. सो ऑल दॅट पर्सन्स हू आर देर शूड बी ऑपरेटींग फ्रॉम गोवा. थर्ड थिंग इज फोर्थ इम्पॉर्टंट पॉयंट इज आतां कोवीड-19 यू डू नॉट नो वीच क्रू दे हॅव ब्रॉट, वॉट क्रू दे हॅव ब्रॉट. सो दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स शूड नॉट बी अलाउड. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली कितें आसा गोंयांत बार्जी आसा न्ही, सो वाय आवटसायड बार्जी शूड बी अलाउड ॲट दीस स्टेज. आणि दीस बार्जीज आर नॉट रजिस्टर्ड वीथ DMG ऑल्सो. ताका GPS फीट करपा जाय, ताका फूल आयन ओवर कंट्रोल मुवमेंट आसा पळय आतां गव्हर्मेंट कंट्रोल करता. सो नोबडी शूड हॅव मेक अ इलिगल ट्रीप. हाव यू आर गोइंग टू अकाउंट फॉर इट. मागीर म्हणटाले लोक इलिगल ट्रान्सफर करता बार्जनर. तशें हें आमचे बार्जनर न्ही, आमचे सगळे गोंयचे बार्जनर आसा पळय ते DMG कडेन रजिस्टर केल्ले आसा, डिपार्टमेंट ऑफ मायनिंग एंड जियोलॉजी. दे हॅव गॉट GPS. एवरी ट्रीप इज रेकॉर्डेड. सो तसो रेकॉर्ड करून ताका जावपा जाय. सर्टिफिकेट ऑफ सर्वे एंडॉर्स जावपा जाय आनी ते क्रू पासून सारके आसपा जाय. No, but how the vessel has managed to come inside? No, actually they should not cross Zuari River. Before crossing Zuari River, they have to complete all the formalities with captain of ports. Well, it has come for the trip. The last time आमची म्हजी बोट आयिल्ली पळय गोंयान तेन्ना कॅप्टनान आनी हेणे कोण CM हॅज टोल्ड फॉर कोवीड सेक तूं थंय भितर व्हरनाका म्हणून बोट, कित्याक खंयचे क्रू आयला तेंचे मेडिकल चेकअप कितें आसा तें करनाका म्हणून हांवें बार्ज ती म्हाजी बोट आयिल्ली ती आय हॅड टू ब्रिंग इट बॅक टू मर्मुगांव पोर्ट. So these sort of things should not be allowed to go. No, but actually exporter importer should have stopped him. They should not load because what happened, they have to get the, they should ask for the certificates first. Whether the certificate of survey is endorsed, new load line is assigned or not, whether COVID people are there, COVID compliant or not. हे सगळे रूल्स त्यांनी चेक करपाक जाय आनी त्या क्रुवाक लोकल उदकाची नॉलेज आसपाक जाय. नाल्यार कितें जातलें तो चॅनल जर कॅनलांतल्यान भायर गेलो नाल्यार चॅनलान कितें एक्सिडंट जालो नाल्यार त्याला बाग बुडली जाल्यार होल एक्सपोर्ट ऑफ आयन ओर वील कम टू अ स्टँडस्टील. ती काडटा म्हणल्यार भायर म्हळ्यार मे बी टेक 2-3 months ऑल्सो. जो कितें एक्सपोर्ट चल्ला तो बारीक तोय बंद जाता.